वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या ह्या स्पेशल कार्यक्रमान आमच्या बरोबर फुडें जुळटा अ मॅन हू हॅज क्रिएटेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ. कायतानो बाब फर्नांडिसाक म्हाका दिसता वेगळी ओळख गोंयांत नाका. ही इज दी मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॅम इंडस्ट्रीज, अ हायजीन कंपनी विच डील्स विथ वेस्ट मॅनेजमेंट अँड डिस्पोजल. कायतानो बाब, वेलकम टू द शो. थँक यू रोहित बाब. ओके, कायतानो बाब, टेल मी वन थिंग की ज्या सेक्टरान तुम्ही काम करता, वेदर इट इज हायजीन म्हणा, वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणा, कचरा डिस्पोजल म्हणा, ताका वेगवेगळी नांवां आसा, फॉर्मल इनफॉर्मल. तुम्ही ज्या सेक्टरान काम करता तुमची सुरवात ही फाटली 2 वर्सां 3 वर्सां न्हू, खूप पयलींच्यान सुरवात जाली. म्हाका एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट दिसता तुमच्या हितूर की ह्या सेक्टरान तुम्ही काम करप कित्याक चिंतलें, जितूंतल्यान लोक पयस रावता. आयज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डेच्या संदर्भान उलयतना कॅमान आमी फर्स्ट चालू केले वेस्ट मॅनेजमेंट. फर्स्ट पोर्टेबल टॉयलेट, देन वेस्ट मॅनेजमेंट, आनी आयज आमी पावले ई वेस्टाचेर. सो जेन्ना टॉयलेट नासले गोंयांत ते आमी पयले चालू केले. एनवायरमेंट पिड्ड्यार करून वयताले लोक, येताले बिचीर वचून. आयज तांकां आमी सुविधा दिली. हांव आनी एक एनवायरमेंट तुमी म्हटलें आनी यू ऑल्सो वर्क ऑन इव्हेंट्स. आतां खंय तरी इव्हेंट सेक्टर सद्या फ्लॅट आसा, ताजो काय व्हडलोसो बिझनस मेळना. बट हांवें तुमकां, म्हाजी आनी तुमची वळख इज लॉंग बॅक वेन इफी स्टार्टेड एंड ऑल दोज थिंग्स. म्हाका एकूच विचारपाचें आसा की आमी बरेचदा म्हणटा की इव्हेंट येता बरो, आमी ग्लॅमर पळयता थंयसर, लायट्स, ऑल दीस एक्शन वी सी. बट वन्स वी गो बॅक होम वी डोंट रिमेंबर की आमी थंय कितको वेस्ट क्रिएट केला, डिस्पोजल, वेदर इट इज जे लोक येता थंयसर ते वेस्ट करता, ऑर मे बी ऑल्सो द प्रोडक्शन कंपनी दॅट वर्क्स, तो इव्हेंट कंपनी आसूं. तुम्ही त्या सेक्टरान आधी पासून काम करत आयल्या. तुम्ही जे ऑब्वियसली मेंटेनिंग अ प्लेस हाव इट वॉज, परत तो बॅक तसोच करप हें ऑब्वियसली तुमचें चॅलेंज आसा. ह्या सेक्टरानूय तुमची ऑब्वियसली एक्सपिरियन्स खूप वेगळे आसा. इव्हेंट इंडस्ट्री आसा, जे सगळे वेडिंग करताले आनी ती एक गार्बेज एक जाग्यार दिवन ती स्प्रेड करून जागो पिड्ड्यार करून वयताली. सो तेका आमी इम्प्लिमेंट केले. आयज जितली वेडिंग जाता, जितले इव्हेंट जाता, ते सगळे बरे भाशेन वेस्ट डिस्पोज करता. जितले जितले गोंयान इव्हेंट जाता ते, लायक सनबर्नान इतले लोक येता, ते पिवन ड्रिंक्स करून ते पिल्या नंतर तुमकां कळना खंय आपूण उडयता ती. सो ते गार्बेज एक जाग्यार डंप करून वयताले. सो आमी तांकां जागो दिलो आनी प्रॉपर डस्टबीन प्रोवायड केली आनी तेतून घालपाक तांकां हें केलें आनी ती इम्प्लिमेंट जाली. आयज सगळे इव्हेंटान, ऑलमोस्ट ऑल इव्हेंटान ही फेसिलिटी यूज करता आनी आमी झिरो वेस्ट तांकां फेसिलिटी दिता. आय थिंक इम्पॉर्टंट गजाल आसा की आपल्या सगळ्याक डिसिप्लीन आसपाक जाय. इफ एट ऑल देर इज अ डेडिकेटेड स्पेस, खंय आमी कचरो उडोवपाक जाय थंय आमी उडोवपाक जायना. आतां ऑब्वियसली आमी ज्या जगान रावता थंयसर आमकां तो सेग्रिगेट करून उडोवपाचो आसा, सो दॅट इट गेट्स डिस्पोज बेटर. आनी ऑब्वियसली आमी ज्या धर्तेचेर आमी रावता त्या धर्तेचेर आमी चड ताका त्रास करिनासतना वी ऑल्सो टेक केअर ऑफ दी एनवायरमेंट. तुम्ही ई वेस्ट मॅनेजमेंटान खूप काम करता. आता तुम्ही त्या हितूर दृश्टिकोनानूय बरो फुडें सरल्या. ई वेस्ट वेगळे सांगपाची गरज ना, वेदर इट इज कंप्युटर, वेदर इट इज टेलिव्हिजन, ऑल दीस इलेक्ट्रॉनिक जे आमी घेता, आमी एवरी टायम टेक्नॉलॉजी अपग्रेड करता आनी नवी नवी घेता. ते आमी चिंतिना की आमी फाटले जे आमी भायर उडयली ती कितें जाली, तेजी डिस्पोज ती कशी जाली. आनी मोर इम्पॉर्टंटली जे हार्मफूल केमिकल्स भितर आसता ते परत आमच्या सॉयलान वयता, वीच कंटेमिनेट्स द ग्रावंड वॉटर. आनी ऑब्वियसली ताजे वेगवेगळे इफेक्ट्स आमकां पळोवपाक मेळटा. कायतानो बाब, तुमी हो वेंचर नवो सुरू केला, ताज्या बद्दल आवर्जून सांगचें. ई वेस्टान कितें जाता, सगळे न्यू गॅजेट येता गव्हर्मेंटान. आनीक आतां तुमी पळयलां आसतले ड्युरींग कोवीड सगळ्या घरांनी फोन, मोबायल चड यूज जावपाक लागले. आतां ते यूज जावन थ्रो करता आनी भायर उडयले म्हणटकीच ते कोणाक काबाडी वालाक दिता हे. सो आमी कितें केलां, आमी ते घेता सामान, आमी प्रॉपर तेजे डिसमेंटल करता आनी जी ऑथॉरिटीज आसा तांकां आमी दिता. आनी आमची जी कंपनी आसा, इट इज अ फर्स्ट कायंड ऑफ इन गोवा. तितून आमी ट्यूबलायटी डिस्पोज करपाचें चालू केल्लें आसा आनी अशें सगळे इनिशिएटीव घेतले टू बॅक गिव समथींग टू द मदर अर्थ. आनी आजचे वर्ल्ड एनवायरमेंटाचे डेयांचेर म्हाका उलोवपाक जाय म्हणल्यार आमी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय की जो वेस्ट आमी करता तो लँडफिलान वचनासतना ताका झिरो वेस्ट करपाचें.
हीच म्हजी हें आसा. आनीक येता ते 1-2 वर्सान आमकां एंटायर गोंयांत झिरो वेस्ट जाल्ले म्हाका दिसता, आनी गव्हर्मेंट हेका सपोर्टूय करता. आय थिंक इट्स अ कमेंडेबल जर्नी तुमची. जी सुरवात तुमची जे तुमकां आधीपासून वळखता तांकां खरीच सुरवात तुमची खबर आसतली. हाव स्ट्रगलिंग डेज यू हॅव सीन. आणि आयज जे ऑब्वियसली तुम्ही इवॉल्व जाल्या ह्या सेक्टरान, वेदर इट इज हायजीन म्हणा किंवा वेस्ट मॅनेजमेंट सेक्टर म्हणा, रायट फ्रॉम डिस्पोजल टू आतां तुमी ई वेस्टानूय काम करता. ऑब्वियसली कायतानो बाब, बेस्ट विशीस फ्रॉम माय टीम, अँड ऑब्वियसली आय कुड हॅव अ बेटर गेस्ट to end this show than you on this beautiful day, that is World Environment Day. Thank you very much for joining. Yeah, thank you very much. Thank you, Caetano Babu.